बँकिंगाच्या विशयांत तुमकां एक्सपिरियन्स आसा की म्हाका काही येना झिरो एक्सपिरियन्स हांव एक चेअरमॅन जाल्या उपरांत म्हज्या विरोधान एक टीम आसलें तातूंत ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಮಕ್ಕ ಮೆಡಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜी अपग्रेड ಆಗಿದೆ ಅವ इतले चेंजेस करताना हांवें फूड केल्ले चॅलेंजेस आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत कोण्णय केल्ले आसचे ना म्हणून धैर्यान सांगता इतले पोरणे बँक तुका कशें हे करूंक साध्य जाता की स्टाफांक तूं कशें सुदारण हाडटाय म्हूण ताणें म्हाका सांगलें 95% काडलो मनीस न्ही हांवें 60 ಎಂತ कितले 45-50% काडलो मनीस काणी लिडरशिप काणी लिडराक येताना कोणी असना स्टाफांनींत आडळत्या मंडळीक हाडचें आनी तांणी सांगलें बरें आयकाचें आनी MCC बँकाची परिस्थिती तशी आसली आमच्या बँकांत कशें म्हळ्यार पुरा कॅथलीक स्टाफ तिंत स्टाफ आहा ती फॅक्टरींत कंपनींत कॉर्पोरेट कंपनींत काम केल्यार ओगे येत आसता गव्हर्मेंटाचो मेळटा हें पुरा मेळचें 60% एबव आसलें 60% बिलो आसल्यांची गत कालें ये आयल्या उपरांत कालें जायत म्हूण सांगूंक जायना म्हाका बेनिफीट जाय जे करूं जाल्यार म्हाका कितलें एडवांटेज काण घेताली केलें जाल्यार आणि बेस्ट चेअरमॅन म्हणटे आसले आमच्या लोकांनी इंत म्हणजे MCC बँक बुट्टा 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 हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस एक बरो निचेव एक बरो उद्देश एक बरें सोपाण हें आमच्या मोतीन आसा जाल्यार आमी जिखूंक आमकां कोणूच आडावंक शकना म्हणटात 100 वर्सां आदीं एक बी आमच्या कोडयाळच्या कोंकणी समुदायांत रोयलेलें आज एक बृहत रूख जावन साबारांक फळ दिवंक शकलां आनी हें आसा MCC बँक आमचें बँक द मँगलोर कॅथलीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रायवेट लिमिटेड म्हणल्यार नांवा काल सुरू जाल्लें हें बँक आज जागतीक मट्टार आसच्या खंयच्याय बँकांक सोडून दिवनात तसलें एका हंताक येवन पावलां आनी हाच्या फाटल्यान साबारांचो वावर आसा साबारांचें सोपाण आसा आनी साबारांचो बरो उद्देश आसा तर ह्या बँकाची जर्नी कशी सुरू जाली आनी हें बँक आज ह्या मट्टाक पावाचें तर कोण कारण हाका सर्व विशयांत तुमकां माहेत हाडूंक आज हांव भोव चड अभिमानान हांगासर आसा आनी आयचो एपिसोड तुमचे मुखार हाडूंक आमकां प्रायोजक जावन रावल्यात ग्रोजेट फास्टेस्ट डिलिव्हरी इन नम्माकुडला तशेंच आमचे को स्पॉन्सर जावन आज आमकां सहकार दिवन आसात सेंट अँटनी केटरर्स मोडान काप ह्या सर आमच्या स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तर आमच्या संगत हो संवाद चलोवंक हांगासर आसात ह्या बँकाचे प्रस्तुत चेअरमॅन जावन आसचे मानेस्त अनिल लोबो हांवें हांकां मानेस्त अनिल लोबो म्हणच्या की सहकारी रत्ना अनिल पेरमाय म्हूण सांगले तक्षण आमकां समेस्तांक ते कोण म्हणून कळीत जाता तर मानेस्त अनिल सर आमच्या प्रेक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या संवाद कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत म्हणटा काय लिझा देव बरें करूं तुम्ही मस्त बिझी मनीस कित्याक म्हळ्यार आदल्या फावटी आयरीन बाय हांगासर आयिल्ली डायरेक्टर आमची त्या वेळार ती म्हणाली आमचो मोदी जाल्यार इल्लो मेळात बट अनिल बाब मेळोंक गेलो कस्ट म्हणून साबार तेंपार पावून एप्रोच करन आज तुमच्या इतल्या बिझी शेड्युलामध्ये टायम करन MCC बँका विशयांत आमच्या लोकांक आणखी चड माहिती दिवच्याक तुमी हांगा आसात देखून पयल्या सर्वांतर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू येस आता तुमच्या नांवां सांगाता अनिल पेरमाय वा अनिल लोबो सांगाता पयले सहकारी रत्ना म्हणून एक बिरुद चिडकाला हाच्या फाटली काणी इल्ली म्हाका सांगीत घे सर सहकार रत्न म्हळ्यार एक बँकिंग क्षेत्रांत एक विशेष साधन केल्ल्याक एक दिवचें एक तें एक बिरूद जावन आसा आनी ते कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंटान दिवचें आतां सिद्धरामय्या आसा 2023 म्हाका तें लाभिल्लें आनी त्या वर्साचे आमच्या सिद्धरामय्याचे एक CMचे चिंता आसलें पुरो कम्युनिटीच्यांक हें मेळा जें म्हूण ते तेळा MCC बँक तांणी मिसलें कित्याक म्हळ्यार 113 वर्सां चरित्र आसचें बँक आनी फाटल्या 4-5 वर्सांनी मस्त सदन ह्या बँकान जालां कर्नाटका स्टेट मट्टर 262 बँकां पैकी नंबर 1 बँक आमचेंत म्हणलें आमकां ऑडिट करतना या सायबर सिक्युरिटी IS ऑडिट इतर ऑडिटांत आमकां मस्त जाणांनी रिपोर्ट्स दिला तशें आसतना तांणी मस्त तुरुजम एशें करतना वेरीफाय करतना तांणींत आमकां एप्रोच जाल्लें आनी आमकां तें म्हाका तें लाभिल्लें आनी तें ते वेळा आमच्या क्रिस्तांवां पैकी पयलें म्हाकाच लाभिल्लें म्हणून हांव सांगूंक आशेता येस तर ह्या सहकारी रत्ना म्हणल्यार एका आमच्या नंबर 1 बँकिंग क्षेत्रांत तुम्ही एक नंबर 1 स्टार जावन परजळटात सो त्या एका सहकारी रत्नाच्या त्या बिरुदाक तुमकां चियर्स म्हणून आमी हो संवाद सुरू करूया चियर्स सर आमच्या कार्मेल कॉफीची कॉफी इल्लीशी फेमस तुमकां पसंत जातली म्हणून बाकी येता
बरी आसा. येस 113 म्हणजे 113 इयर्साची एक हिस्ट्री आसा. पूण ह्या 113 इयर्स हिस्ट्रींत हे फाटलीं 5 या 6 वर्सां आमी काण गेलीं जाल्यार म्हणजे जेन्ना तुमी चेअरमॅन जातात बय ATM इंटरनेट बँकिंग हे पुरो तुमी सुरू करतात. कॉपरेटिव्ह बँक म्हणटा एक ल्हान सहकारी बँक लोकांचे पयशे सांगात घालकचे आसले. बय पूण हांगासरी आमी जागतीक मट्टाचे लेवल आमच्या लोकांक दिवचे म्हणले एक गरज तुमी समजतात आनी ते सुरू करता. सो हाचे फाटलें इन्स्पिरेशन कोण? म्हाका एक MCC बँकांत एक बरें एक आमकां सगळ्यांक की एक रुचचें बँक जाय जे आमच्या समुदायाची एक आशा आसली. हांव यूथ लिडर आसतना तावूंत म्हज्या मतीक आसलें. मस्त जाण थंय लिडरशीप काण घेतले आनी एंडाक म्हणटले तितलें चिंतलें तितलें इजी ना हांगा भितर आयल्या उपरांत करूंक. म्हणटले बट हें कित्याक साध्य जायना म्हूण म्हाका एक बारी एक खंत आसली. म्हजी लायफस्टायल कशें म्हळ्यार एक लिडरशिपाची जोर क्रेज. व्हडले पयशे करीचे बिझनेस करीचे आनी मस्त एसेट करीचे तें म्हाका इंट्रस्ट ना. म्हाका एक चॅलेंजींग लायफ म्हळ्यार बारीक अशी जायनातलें करूंक कित्याक जायना म्हणलें तें करून जाता मुशेरी हांव ताच्या फाटल्यान आसता. करेक्ट. पाडचो बारी इंट्रस्टींग. तशें MCC बँक मस्त हांव MCC बँक चुनाव रावतना मस्त कडेन येतालो. ते जाल्यार म्हणटले कोणे की जायना साहेब मस्तपटी MCC चुनावांक येताना तेंकर मागीर कोणाक जायना करूंक तें वेस्ट तुमी हेचें वय गी म्हूण तशें सांगून गेल्लो उपरांत हांव एक चेअरमॅन जाल्या उपरांत हांव 2018 इलेक्शन रावतना म्हजे आनी एक म्हजे विरोध आनी एक टीम आसलें. तातूंत म्हज्या टिमाचे 13 जाणी विन्न जाल्ले आनी तातूंत म्हज्या टिमांत व्हडले रिटायर्ड प्रिंसिपल जाल्ले आसले, एडवोकेट आशिल्ले, व्हडले मास्टर्स केल्ले आशिल्ले आनी बँकींग क्षेत्रांत व्हडले मट्टार काम केल्ले आशिल्ले. तांचे सगळ्यांचे की हायेस्ट वोट म्हाका मेळिल्ले. ओके. त्या दीस हांवें चिंतलें म्हळ्यार लोक अवकाश दिता. अवकाश दिल्या उपरांत हांवें तें सांबाळचें काम म्हजें काम जबाबदारी त्या दीस हांवें घट्ट निश्चय केल्लो. आनी निश्चय करून एक बँक एक हांवें काहलें चुनाव करतना लोकां कडेन सांगलें म्हजें काहलें मॅनिफेस्टो आसा तें गीट घालून म्हजे पोंता पावोवचें म्हज्या डायरेक्टरा सांगता म्हज्या बँकाच्या सिब्बंदी सांगता हांवें केलां आनी मस्त चेंजीस करूंक पडलें. एक लिडरशीप म्हळ्यार चॅलेंजींग सुरू म्हणलें. चॅलेंजींग म्हळ्यार म्हाका ह्या लिडरशिपांत हांवें इतलें चेंजीस करतना बदलावन करतना हांवें फूट केल्ले चॅलेंजीस आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत कोणेंय केल्ले आसचे नात म्हूण हांव धैर्यान सांगता. आनी तातूंत हांव सक्सेसय जालां आनी हाच्या मारिफत म्हाका मस्त जाणवाय वाडल्या आनी एक धैर्यान फुडें सरूंक म्हळ्यार तुवें सुरू सांगलें घट्ट निश्चय घट्ट धैर्य बोळ आसल्यार खाली लिडरशीप करयत म्हणलें हांवें चिंतलें. आनी MCC बँकाची एक चेंजीस हांवें डे 1 तावन सुरू केल्लें आनी म्हज्या लिडरशिपान एक दीसय हांवें पाड करनासतना एक दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका विन्न करतना गेल्ले वोटर्सांचे मतीन दवर हांवें ह्या बँकांत काम केलां आनी मस्त चेंजीस हाडलां आनी एडमिनिस्ट्रेशन व्हेरी स्ट्रिक्ट हांवें केलां. आनी पॉलिसी मॅटर्सान एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार पॉलिसीत रन जायचें. आमी उलोवन सांगून आनी फॉलोअप करून करचें की पॉलिसी शूड बी रन तें मतीन दवरून मस्त सिस्टम चेंजीस करून बँक म्हणटा खालें जायचें. लोकांचो पयसो आमचे कडेन आसा तें लोकांचो पयसो सांबाळचें आनी लोकां कडेन ट्रस्ट गेन करचें काम करचें जाल्यार आमी एडमिनिस्ट्रेशनांत बदलावन हाडिचेत. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक फस्ट हांव चेअरमॅन जातना दायजी वडल्यान म्हाका एक इंटरव्यू केल्ली बाणेस्तार जोडान. तूं हें इतलें पोरनें बँक तुका कशें हें करूंक साध्य जाता गे म्हूण आनी ह्या विशेश जावन MCC बँकाची ह्या स्टाफांक तूं कशें सुदारण हाडटाय म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें चिंतलें टफ म्हूण इजी म्हूण चिंतलें. मागीर म्हाका कळ्ळें मस्त इजी ना. कित्याक म्हळ्यार पयलें MCC बँकाचें चुनाव म्हणटा कशें म्हळ्यार स्टाफांनीच आडळत्या मंडळीक हाडचें आनी तांणी सांगलें बरें आयकचें आनी तशें कॉन्सेप्ट आसलें. म्हळ्यार स्टाफांनी तांकां जाय जाल्यांक इलेक्ट करचें आनी चेअरमॅन करचें आडळत्या मंडळी आनी स्टाफांनी सांगलें आनी आयकुचें. MCC बँकाची परिस्थिती तशी आसली. बट हांव आमची आडळत्या मंडळी अस्तित्वाक आयल्या उपरांत आमी तें खंयचेंय पाळूं ना. आमकां बँक कशें करचें आमकां कस्टमरांक बरें सर्वीस दिवचें आनी कस्टमरांक बरी फेसिलिटी दिवचें आनी लोकांचो पयसो आमच्या बँकांत दवरतना तांकां ट्रस्ट गेन करचें. पातयेन इम्पॉर्टंट आनी बँक स्ट्रॉंग करचें जाल्यार काय करचें. आमकां बँक आमची म्हणल्यार रेगुलेटरी आसा
करेक्ट. RBI आसा, डीप गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा, हांच्यो पॉलिसीज आसतात करेक्ट. त्यो आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करीचे. रायट. आमी तातूंत कॉम्प्रोमायज करूं नजो. खंयचेय म्हळ्यार पयलें कशें जालें म्हळ्यार मॅनेजमेंटाक तें जायना सर, हें ओके म्हणटाले. आमी तशें न्ही. जायना म्हळ्यार कित्याक जायना? कित्याक जायना? खरें. आमच्या बँकान मान जायना गी. सगळ्या ओल्डच्या बँकान, संवसाराच्या बँकान जाता गी. पण SBI बँकान जाता, कर्नाटका बँकान जाता, आमच्या बँकान जायना गी. कित्याक जायना म्हणून करेक्ट. आमी तशें आनी तशें चिंतून मस्त बदलावण आमी केल्या. मागीर थोडी करूंक जायना अट्ट करून बसुल्लीं आसात आनी ताच्या फाटल्यान आमकां बरें करूं येता उपाधी आमचे भितरलींच सिनियर स्टाफ आसली ते पूर आमी फूड करन आमी कालें रेग्युलेटरीची कालें पॉलिसी आसा, कालें डायरेक्शन्स आसात ते आमी गीट घालून करून आमी सक्सेस जालां. आमच्या बँकाची टॅक्नॉलॉजी जावं दी सॉफ्टवेअर डिजिटल बँकिंग जावं ब्युटिफूल आतां आसा. आतां आमचें ऑडीट, बँकाचें ऑडीट, IAS ऑडीट म्हळ्यार आमी बँकांत कशें जनरलायजेशनचें इंटरनल ऑडीट, कॉन्करंट ऑडीट या स्टॅच्युटरी ऑडीट ताच्या बराबर आमी टॅक्नॉलॉजी ऑडीट करूंक आसा. करेक्ट. तें ऑडीट आमचो IAS ऑडीट आमच्या बँकाचो करचो एक चेन्नईचो बरो एक रेप्युटेड मनीस ताणें आमच्या बँका ऑडीट करतना म्हणचें आसा, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. मागीर ताणें आमकां रेफर करचें दुसऱ्या बँकांक पळय येताना ताणें तो म्हणटा स्टेट वरगडे आउटसायड स्टेटस बँकाक ताणें आमचे बँक रेफर करचें. आमकां बेंगलोरतून आमच्या बँका विजीट करूंक पळोवंक येतात आमच्या बँकाचें सिस्टम, सॉफ्टवेअर, डिसिप्लीन आनी तें कॉर्पोरेट लूक पुरो पळोवंक आमच्या बँकाक येतात. त्या देखून लिडरशिपांत आमी काण गेल्या उपरांत आमी तांचो चॅलेंजीस फेस करीत आनी तांकां आमी रेडी आसाचे. आमी रेडी आसल्यार मात्र आमकां आमचे दुस्मान आमकां शिकयतात, आमचे बरें जाल्लें पळोवंक कोण आशेनात पळय ते आमकां शिकयतात. करेक्ट. ते आमची डॉक्टरेट म्हणून सांगूंक अशें येता. त्या देखून हें पॉझिटिव्ह आमी फेस करचें. मनशाच्या जिवितांत बरें करतना, लिडरशीप काण घेतना तुजें मायंड कालें आसा जें म्हळ्यार तुजें कॉन्शियस कालें आसा जें म्हळ्यार हांवें काल करूंक हांगा आयलां तें हांवें करिजस. करेक्ट. म्हाका म्हजें एक लिडरशिपांत एक पयलेंदान यूथ टायमांत आतां म्हजें खंय लिडरशीप काण गेलां पळय हांव चॅलेंजीस फेस करतां आनी काल हांवें चिंतलां पळय काल बरें करचें तें करूनच हांव आयलां. करेक्ट. अडकळ्यो मस्त फेस केल्यात हांवें संतोशान फेस करच्यो आनी म्हजें काम हांवें करून तेजें. हांवें आतां हांगा बायसरलां जाल्यार सेकांनी घरांत हांव हांगा कार्मेल किरण येवंका, दोनपरां म्हाका शंकरपुरा येवंका, पाटी 4 वरां बँका मिटींग येवंका तें एनकरेजच न्ही. तशें ती लिडरशीप पॉझिटिव्ह चिंतून पॉझिटिव्ह येवचें. लोक बरो सपोर्ट करता. लोकांक कालें जायचें, बरें जायचें, बरें उलोवणें जायचें. लोकांक कोडू नाका, नेगेटीव उलोवचें नाका, गॉसिप लोकांक नाका. थोडी उलयतली आसत तांचे तेंत व्याप तेंत बिझनेस संवसार म्हणटा नाका करता तें पुरो जायचें. तें पुरो आसल्यान मात कित्याक आतां कोर्ट आसचें, पुलीस डिपार्टमेंट पुरो काल्याक आसचें एकात न्ही. हल्ली पूर्ण म्हणजे मनशां जायचें, पुरो वस्तू जायचे ती तांची व्याप्त ती करतात, तांचे बिझनेस ती करतात. आमकां कालें मिसांव आसा तें आमी करचें. नेगेटिव्ह मनशां ना जाल्यार आमी काही शिकचें. आमकां एक कालें म्हणटात कोणी आमकां वोण घालूंक ट्राय करतना आनकी वैरी आमी हट येवचें पडटा. तशें केदार आमी वागाक चूर डिस्टर्ब करूंक येता तो अशें जाता पळय आमी तशें जायचें पडटा. ना जाल्यार आसा पळय हांगा लिडरशीप काडून घरांत बसायचें. करेक्ट. तुमी म्हळें तुमी लिडरशीप काडून तें येत आसतना तेंसर चेंजीस हाडूंक मस्त अडकळी आसल्यो म्हूण सांगून परफॉर्मन्स दाखयजेत म्हणटाना रेजिस्टन्स आसलें तुमी कळ्ळे पुरो पॉलिसीज ते हाडले तुमी ते कशे चेंजीस हाडले? स्टार्टींग चेंजीस करचे म्हळ्यार व्हडल्या कश्टाचें काम. कित्याक म्हळ्यार मोवाच्या गुडाक म्हणटात पळय बुसाक हात घाल्ल्या बरी. बट आमचें कॉन्शियस क्लियर आसलें. कित्याक वता आमकां पर्सनल बेनिफिटाक न्ही, आमची समुदाय आशेता. दुसऱ्यांची तशें आमचे बँक पळय उरलें एग्जाम्पल तें सारस्वत बँक पळय, कर्नाटक बँक पळय आमी हें उलोवनच आसाव. कोण पळय उलयतात पळय तेत नाश करूंक पळोवचें तांणींत. तांणी कशें बेश्टें उलोवचें आर्टिफिशियल हांव बुदवंत उलोवचें. आमी सकट आतां कोण हांव जावं दी तूं जावं दी आमी कारण आसा हाका. आमी उलोवचें रावयचें, बरें आसा कालें आसा आमी ताका फुल्ली एनकरेज करीचें. ते दाडा मात्र बरें जाता. आमचें हें बँक सुदारण हाडूंक इनिशियल इल्लें कश्ट जालें आमकां, इजी ना. सुरूक 1 year एक 6 month म्हणसर आमी एक पुरांचें आयकून बसचें म्हळ्यार ओगेच बसचें वचून हांवें कॅबिनांत पुरो येतात तशें अशें जाय वेरी गूड आमकां पुरो कळाचें न्ही. आमकां लिडर्सान फस्ट आयकूंक शिकायचें आमी. तुवें ग्रावंड रियलिटी कळाचें. आमी ग्रावंडार खेळूंक दिवचें पळय ग्रावंड कशें आसाचें
त्या देखून आम्ही पुरं समजायचे कशें आसा तर आमकां कळटा प्रॅक्टिकली कालें तुजी बूक तांबाजे जाल्यार तुज्या कालें जायचें पोटाक तुवें कालें शेवाचें कालें खायचें कालें पियेचें म्हण कळचें ही पुरं सांगता ताच्या उपरांत आमी कालें करयत ही उलयतना सजेशन दिवचें उलोवचें ही कशी रेस्पॉन्सिबिलिटी करतात हांची कॉली नॉलेज आसा आनी तांकां तें आमी करचें पडटा ताच्या उपरांत आमी चेंजीस करूंक टॅक्नोलॉजी वापरचे रीत वापरचे आनी थोडी आमकां जायना म्हळ्यार तें करूंची मॅन पॉवर आमी तयार करीचे तें केल्या उपरांत इल्लें म्हळ्यार तुका हांव डिपेंड जावन आसलो सगळो तुका वचून आनी एकल्या करतना तो त्या मनशाक रावंकूच जायना कित्याक कोत्ता तो सोरो अशें रावता पळय तशें रावतात आमी काय करचें हां ओके बाबा तो आसूं दी आमकां रिजल्ट जायचे न्ही त्या देखून आमी करन येतना मागीर तें नांव पाड करून पळयतात मागीर तें दुसरीं त्या जाग्याक दुसरीं येतना तुका हांगा फ्युचर ना तूं थंय वच हांगा वच तिंत दुसरे कडेन तांकां काम करन दिवचें हांवें एग्जाम्पल म्हजेर आसात हांवें तें पळयलां हांवें आयकलां म्हळ्यार आमच्या बँकान कशें म्हळ्यार मुस्त वर्सां काम केल्लीं आहात नवीं येतना तांकां म्हळ्यार आतांची नवीं येतना ती हुशार असतात न्ही टॅलंट असतात मस्त यंगस्टर्स टॅलंट असतात ही मस्त वर्सां आसली ती त्याच संवसारांत आसली न्ही उबिरायच्या काळात आसली म्हळ्यार त्याच सिस्टमांत त्याच एम्बियन्सांत त्याच आरामशें आसली तांकां तांचें पवतलें तशें नवीं येतना तांकां हाल करचें तांकां नॅगेटीव सांगून दिवचें तांकां रावणांतल्या बरी करचें तांकां दोवणेच्या बरी करचें या तिंत दुसऱ्या कडेन काम करून दितलें तशें पुरा तें हांवें म्हाका तें पुरो पळोवन म्हाका शॉक जातलें तें हांवें काय करचें अल्टरनेटीव हांवें कोणाक रिप्लेस करचें नवीं आयिल्ल्यांक पुरो अशें करतना कोणाक रिप्लेस करचें तांकां हांवें जॉबलेस करचेंच पडटा ते दळ मुस्त चॅलेंजीस तांणी कालें करचें दुसऱ्यांक प्रोवोक करचें आमच्या बँकांत कशें म्हळ्यार पुरा कॅथलीक स्टाफ आनी कॅथलीक स्टाफाक कशें आमचें म्हणलें तिंत स्टाफा वो थंय फॅक्टरींत कंपनींत कॉर्पोरेट कंपनींत काम केल्यार ओगीत आसतात हें आमचे संस्थेंत आतां आमचींत मनशां आसल्यार आमी हें पुरा डेवलप जावंक डेवलप इजी ना चॅलेंजीस येस त्या देखून हें पुरा फेस करचें पडलें बट आमी काय केलें आमचें मॅनेजमेंट एक बरें स्ट्रॉंग आसा आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमच्या बँकाचे टॉप एक्झिक्युटीव ऑफिसर्स लायक GM जनरल मॅनेजर टॉप ऑफिशियल्स हे बरे स्ट्रॉंग आसात आनी बरे नॉलेजवंत आसात आनी खंयचेय प्रॉब्लेम्स आयल्यार ताका सोल्युशन कालें म्हणल्यार मात आमी चिंतचें आमचें फायनल फोकस कालें लोकांचो पयसो बँकांत आसा तांचें एक्सपेक्टेशन कालें तांकां कशें ट्रस्ट येजें तें चिंतून आमी निर्धार करून आमी बरेंपण करचें ते जाल्यार काल जाता म्हळ्यार आतां आमी आमच्या एम्प्लॉयिसाचें चिंतचेंच वेलफेअर चिंतचें तांचें वेलबिंग चिंतचेंच आमी तें केलां मोस्ट आमी फस्ट प्रायोरिटी आमच्या कस्टमरांक दिवचें पडटा कस्टमर इज किंग कित्याक म्हळ्यार बँक राखचें सांबाळचें कोण आमच्या बँकांत कस्टमर आसा ते आमचे किंग देव तांणी बँक हें चलोवचें आमी तांचें एक्सपेक्टेशन कालें आसा तांकां कशी पातीन येवची तांणी कशें राती सेफ न्हिदाचें बऱ्या तरान तें मात्र आमी तें बरें करन आयलां तर सर तुम्ही आता एका बँकाचो चेअरमॅन जावन सिलेक्ट जातात वोटिंग आनी पुरा रावतात पण तुमकां हाच्या आदी बँकिंगाची काही म्हणी नॉलेज आसली गी वा बँकिंगाच्या विशयांत तुमकां एक्सपिरियन्स आसा गी म्हाका काही येना झिरो एक्सपिरियन्स हे म्हाका मस्त कडेन विचारतात पोर एक बँगलोरचे व्हडल्या बँकाचे आमचे बँका पळोवंक आयले ते एक्सपीरियन्स शेअर करतना ते ವಿಚಾರನಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವನು ಸಂಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ತನಕ ಹೇಗೆ ಸಂಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ತನಕ ಸಂಗಿರಲೇ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ आणि ಜನರಲ್ ಲಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಜನರಲ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಏಕಂತ ಜನರಲ್ ಅದೇ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಇರಬಹುದು ಡೆಪ್ತ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಸೇಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಉಂಟು
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮುಂತಕಾವೆ ಸಂಗಲ್ಲೇ सांगले त्यादक ನಾವು ತೆಂತ ತುಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕಿದೆ ಮಾಡ್ಯಾರ एज्युकेशन मस्ट 100%. करेक्ट बट डिफरंट फील्ड आजकाल आमची भुरगीं आसात पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्ली मास्टर्स केल्ली डिफरंट इंडस्ट्रीन काम करतात आता. करेक्ट सायन्स केल्ली इंजिनियरिंग केल्ली कॉर्पोरेट ऑफिसांनी काम करतात. ಅವನ್ತ हा, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ example. हांवें MBA केल्या मार्केटिंग मागीर 6 वर्सां वचून प्युअरली फायनान्स जॉब बँकर जावन हांव काम Exactly. करता हा. त्या वेळात So, तुका बँकिंग एक्सपिरियन्स जायचे म्हणून Right. चॅलेंजेस फूड करून कळल्यार खंयी वचून खंयचे इंडस्ट्रींत खंयी लिडरशीप काण घेवन कशेंय सक्सेस जावेत. सुपर ते एक आयच्या आमच्या भुरग्यांनी डिफरन्स बिटवीन वेल लर्नेड आणि वेल एज्युकेटेड अनिल सरान हांगा आज बारी बरें एग्जांपल आमकां Yes, दिला. yes. आतांच्या मॉडर्न टायमार आमी कितले चड एडवान्स जाता की स्कॅमर्स तितलेच एडवान्स तितलेच जातात. आसात. हॅकिंग असले पुरो प्रॉब्लेम येतात देखून एक बँक म्हणटा आसतना आमकां रिस्की तितलेंच चड आसा. Yes. सो अर्ली पुरो चॅलेंजेस तुमकां फूड करूंक मेळ्ळात की वा तुमी हे सिस्टम हाडटा आसतना तुमी ते कशे हाडले हाचे विशीं सांगल्यार बरें आसलें म्हाका. तुवें सांगिल्लें भोव अपुरबायेचें आनी भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आजकाल स्कॅम सायबर क्रायम फ्रॉड मस्त जावन आसा रायट आनी ते अटॅक येवचें बँकिंगाच्या वयरत. आमच्या MCC बँकांत आतां आमी टॅक्नॉलॉजी ब्युटिफूल केल्या आनी एक मेन काल आसा म्हळ्यार सायबर सेक्युरिटीचें एक मास्टर डायरेक्शन्स आसा RBIचें. ते डायरेक्शन्स भोव अपुरबायेन आमी आमच्या इन्स्टिट्युशनांत ह्या टॅक्नॉलॉजी आमी अपग्रेड करतना ते वापरन टायम आमी ते एक जाय जाल्ली वेवस्था ताका केल्यार आनी IT स्पेशलिस्ट ते पुरा केल्यार हें खंयचेय फ्रॉड जायना. इन केस जाल्यारय आमकां ते अलर्ट येतात. करेक्ट ते आमचे सॉक मॉक म्हणून तातूंत टॅक्नॉलॉजी आसा तातूंत अलर्ट्स येतात आनी आमी ते एवरी डे आमी टेस्ट करूंक आसा. करेक्ट फ्रॉड जावचें हॅक जावचें सिस्टम आसा घेवन स्ट्रिक्टली केल्या. आमी टॅक्नॉलॉजीक काल इन्वेस्टमेंट करूंक आसा. आमी दय दक्षिण नासतना आमी बँकांत आमचो बोर्ड मिटिंगार आमी IT सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी व्हेरी ब्युटिफूल केल्या. कित्याक म्हळ्यार आमचे ते IT कन्सल्टंट म्हणटात तुमची टॅक्नॉलॉजी बरी आसा सायबर हॅक सायबर फ्रॉड जावंक चान्सच ना तुमच्या बँकांत म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमचे सर्वर आतां हांगा आसा मेन सेम DR सायट आमकां बँगलोरी आसा. ही दोनी आमची हे सायट आतां सर्वर्स आमी मेंटेन करतना ताका प्रॉपर प्रोसिजर्स आसात पॉलिसीज आसात डायरेक्शन्स आसात. हें पुरो आमी बरें फॉलो करता डे टू डे बरें आमी फॉलो केल्ल्यान हें जावची साध्यता आमच्या बँकांत ना. आनी थोड्या बँकांत काल ना ते एम्प्लॉईज वरवींत जावचे चान्स आसा. करेक्ट आतां थोडीं बँकां आसात आतां एम्प्लॉईज पयलें गांवचे आसले आतां खंयचे नॉर्थचे आतां सड्ड फ्रॉड जावचें खंय तावन हांगाच तावन न्ही खंयी रावन नॉर्थ इस्ट आनी सावथ इस्टान खंय रावन तें करन आतां शिरकोवचें तांणीच सड्ड. करेक्ट त्या आनी त्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट आतां हायेस्ट एम्प्लॉईज नॅशनल बँक्स प्रायवेट बँक्सांत आसात. करेक्ट आमच्या बँकांत तें एक सिस्टम ना आनी आमची स्टाफ पुरा गांवचींत आनी एका की तांकां अकावंटेबिलिटी आसा आनी खंयच्यांत हॅक जाल्यार आमकां तें नोट करची टॅक्नॉलॉजी आमच्या सायबर क्रायमांत सायबर सेक्युरिटी मार्फत आमकां कळटा. त्या देखून ते एक प्रॉब्लेम आमच्या बँकाक येवचे ना म्हणून म्हजे पत्यांनी. तुम्ही सिस्टम अपग्रेड करतात टेक्नॉलॉजी अपग्रेड जाल्यार पावना ताच्या स्टाफ आनी अपग्रेड जावंक आसा. जायचे तशें स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्रामा म्हणून तुमी करतात गे त्या विशयान म्हाका इल्लें नॉलेज म्हणल्यार बरी आहे. हें स्टाफाचें ट्रेनींग म्हणटाना कशें म्हळ्यार आमी कॉलेजींत मास्टर्स करतना ग्रॅज्युएशन करतना कशें एक आमचें सेमिस्टर टायप आसता पळय बँकिंगांत तशेंच ओके आमच्या बँकांत काल जाता म्हळ्यार आमच्या रेग्युलेटरीचे RBIचे नॉर्म्स चेंज जावनच आसतात. इन्कम टॅक्साचे रुली चेंज जावनच आसतात. GSTचे रुली चेंज जावनच आसतात. कॉर्पोरेट ॲक्ट अमेंडमेंट जावनच आसता. एका म्हयन्यांत एका वर्सांत चेंजीस मस्त जावन आसात. आनी RBIची आतां चेंजीस म्हळ्यार खंडपटे जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार अपग्रेडेशन जायजेत. टॅक्नॉलॉजी वाडटा लोक जनरेशन सडटा आनी बिझनेस वाडटा म्हणटना त्या देखून आमचें काल कोत्ता एका म्हयन्यांत सेकंड सॅटर्डे वर फोर्थ सॅटर्डे ट्रेनींग आमी दवरतात. कित्याक वय क्लॅरिकल स्टाफ जावं दी एबोव मॅनेजर स्टाफ जावं दी ट्रेनींग मस्ट आमी तांकां रिक्रूट करतना सांगता सेकंड सॅटर्डे फोर्थ सॅटर्डे बँक हॉलिडे जाल्यारय
ट्रेनिंग असल्यार तुमी येवंकूच तसा एनी डे एनी एक्सिजन्सीस बँकाचे ट्रेनिंगाक तुमी येजेत आमी ते ट्रेनिंग करता आनी अपग्रेड करता मागीर ताका आमी टेस्टी कंडक्ट करता ओके MCC बँकांत सुरू हांव चेअरमॅन जावन येतना आमी म्हज्या पुरा स्टाफांक वर्ड एक्सेल टेस्ट केल्लें वाव वर्ड एक्सेल बेसिक करेक्ट बेसिक टेस्ट त्या देखून एका मनशाक केदला इन्सल्ट उणें पण बघता पळय ते जाल्यार ती रिवेंज काडून पळयतात हांवें तें सोडूना मुजें एक हट्ट मुजें चॅलेंज आसा पळय हांवें तें सोडूंकूच ना मुजें विजन काडलें बँक डेवलप करचें करेक्ट बँक प्रॉफिटेबल हाडचें बरें NPA रेशो मेंटेन करचें बरें रिटर्न ऑन एसेट मेंटेन करचें आनी कॅपिटल एज्युकेटची रेशो रिस्क कितें आसा तें बँकाक करचें मुजें तेंत मिशन इवन स्टील आतां जाल्यार हांव मुजें हेचें कालें करूंक आसा डेवलप करूंक आसा ग्रो करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी 1000 जाणांक आन्सर दिवचें म्हणना एटलिस्ट आमच्या बँकाच्या डेपॉझिटरांक आमी आन्सरेबलच करेक्ट कित्याक म्हळ्यार तांचे हार्ड मनी ते बँकांत दवरतात कित्याक म्हळ्यार तांचे पातयेनी तांकांय दीस वचचे कित्याक म्हळ्यार आतां हांव बँकांत पळयतां पोर एप्रील तावन डिसेंबर मुशेर एक डेपॉझीट एक ग्रो जावची रीत पळयतना लोकांक इतली पातयेनी आयल्या गे बँकार रियली आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतचे आमकां आतां ते पयशे आमी लोन दिवचे लोन दिताना आमी चिंतचे घालूंक ते डेपॉझिटराचे पयशे लोन दितना आमी लोन दितना इन केस डिफॉल्टर जाल्यार कांय करूंक जायना डिफॉल्टर करतना ऑक्शन करतना बँकाक कितले पयशे फाटी मेळाचे म्हणल्यार तें चिंतून आमी लोन दितना त्या देखून रियेका क्षेत्रांत आमी इवॅल्युएशन करना आनी कालें रिचेबल कालें कोणाक इफेक्ट जातले बरें आमी करूंक गेल्यार त्या देखून आमी पंथाक पावता त्या देखून वर्ड एक्सेल टेस्टां जावन आमी सुरू केल्ली तरबेती ट्रेनींग आज एक इतल्या मट्टाची एबो ट्रेनींग म्हळ्यार आमच्या खंयच्याय बँकांत ट्रेनींग आसचें ना आनी ट्रेनींग करूंक बँकांत एक स्टाफ ट्रेनींग सेंटरच हांवें केलां विथ एकॉस्टीक ट्रेनींग हेड ऑफिसान तुवें येव पळयत आमच्या वयल्या फ्लोरांत एक 75 जाणां बसचें बरें ट्रेनींग विथ एकॉस्टीक सावंड प्रूफ बरें ट्रेनींग सेंटर आमी केलां आनी मस्त स्टाफ बरें ट्रेनींग जोडटात आनी ट्रेनींग दिवचें कोणें म्हळ्यार आमी आमच्या बँकांत हेड ऑफिसान कोण डिपार्टमेंट हेड्स आसात पळय ब्रांच कंट्रोल करची तांचे ट्रेनींग दिवचें करेक्ट आनी ट्रेनींग पॉलिसी कालें अपग्रेड जाता पळय तांणी प्रोफेशन आनी ट्रेनींग तांणी स्टाफांक ट्रेनींग दिवचें कित्याक म्हळ्यार तें कनेक्शन उरता हायरार्की मेंटेन जाता ब्रांचेच्या आनी कालेंय प्रॉब्लेम फोन करचे कोणाक हेड ऑफिसाच्या त्या डिपार्टमेंटच्या हेडाक ताका आन्सर दिवंक कळाचे हांचे प्रॉब्लेमाक वखद दिवंक सोल्युशन दिवंक ताका ताच्या प्रॉब्लेम मेडिसीन दिवंक कळाचे आनी ते ट्रेनींग दिवचें ट्रेनींग दितना सॉफ्टवेअराचें कालें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तें ट्रान्जॅक्शनाक 3 हे ट्रेनींग करतना ब्रांच हेड ऑफिसाची कोण टॉप हेड्स आसात आनी IT स्टाफ हे तेगांनी 3 रितीचें ट्रेनींग एकच फावटी आमी दिवचें जाल्यार काय जाता म्हळ्यार ती इंडिपेंडंट जातात ब्रांचान कस्टमर येतना आतां हांव आतां स्टाफ बसता जाल्यार म्हज्या मुखार येसान अशें विचारतना ताणें तुजेर आनी एकल्या दिसान शिकचें पळय तें इनडिसिप्लीन स्टाफ कस्टमरांक तुजेर पातयेन येचें तुवें 1 to 1 आन्सर दिवंक शिकायचें तें म्हजें कॉन्सेप्ट हांवें केदाळय सांगचें तुमी इंडिपेंडंट जाया स्टाफांक सांग तुमी इंडिपेंडंट जाया नॉलेज कालें आसा तुमी गेन करया बँकींग तुमच्या ब्लडांत इनकॉर्पोरेट करा त्या झाडा तुमकां आन्सर दिवंक शकता क्रॉस सेलिंग करूंक करता आनी बिझनेस करूंक कळटा आनी तुमच्या मुखार कस्टमरांक पातयेन येता आतां नॅशनल बँका अदर बँकांक केल्यार ती कालें सांगतात म्हूण कळना आमकां बरीं सांगतात सायबा आनी प्रॉब्लेमाक सोल्युशन दितात आमी काय जायचे कस्टमराचे ग्रीवेन्स अर्थ करीचे ऐकाचे तांकां कालें जाय तें आमी क्विक करून दिवचें काम केल्यार बरें जाता त्या देखून आमचें ट्रेनींग आमी रावयना आमचें एप्रील म्हयन्यांत आमी विजन म्हूण आमी केल्लें बरें आमचें मुखलें 10 वर्सां एवरी इयर बँक कशें वचाचें ताचें कंटिन्युएशन जावन आमी परवां एक इंटरस्टेट आमी एक व्हडलें कॉन्फरन्स त्या स्टेटाच्या एक टॉप बँका सांगता टॉप ऑफिस सांगता आमी एक ट्रेनींग तेंय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी मॅनेजर्स पुट्टूक आमी ट्रेनींग एप्रील म्हयन्यांत आमी गोवान दवरलां ताकाय आमी हे बँक काल ह्या वर्सांनी एवरी इयर कशें वचाचें म्हणलें तें आमचें कॉन्सेप्ट डिस्कशन जाता कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा केल्या सेकंड संजेर येतना आमचें मायंड आमचें डिस्टर्ब जाता त्या आदीक एक रेसिडेन्शियल एक 2 days या 3 days आमी
प्रोग्राम करता कित्याक कॉर्पोरेट कंपनी पुरा मस्त तशेंच करतात करेक्ट नाजाल्यार तांकां तांची मायंड हांगा असल्यार तेंचे घराचे ते डिस्टर्ब जाता करेक्ट ओवर स्टे रावन बरें एक कंप्लीट 2 days डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिक्युलर वय पर्पज ते कॉन्फरन्स एक हाय लेवल कॉन्फरन्स आमी करता तशें म्हणटाना कितें म्हणल्यार बँक आमची ग्रो जावन आसा करेक्ट ग्रो जाताना आमी आमची टॉप ऑफिशियल्स टॉप लेवल मॅनेजमेंट आमी ग्रो जायचे थिंकिंग ग्रोज थिंकिंग ग्रो जायचे तशें तेत चिंतपांत करूंक जायना त्या देखून आमी अलें पुरो ट्रेनींग मस्ट करेक्ट हरीक क्षेत्रांत करेक्ट हरीक क्षेत्रांत आनी अपग्रेडेशन जाय जाल्यार ट्रेनींग जायचे इजी करून तांकां दाखयचे करेक्ट तशें त्या देखून आमी ते हांव चिंता काल एका कॉर्पोरेट लेवलार वा बँक म्हणल्यार खातीर मात न्ही एका पर्सनल लायफान जाल्यार रे मनशान करेक्ट सदां न्ही ते शिकोवन आपुणूय कितें म्हणी नवें शिकता म्हणून चिंतल्यार मात्र काही मनशाची अभिवृद्धी साध्य जाता म्हणून म्हाका भोगता एक्झॅक्टली तुवें सांगलें कितें हांवें सांगचें म्हळ्यार आतां बँकांत ट्रेन मेळटा कॉर्पोरेट कंपनींत आमकां ट्रेनींग मेळटा करेक्ट फायनली यूज जावचें आमकां पर्सनल यूज करेक्ट आमी त्या संस्थेंत कितल्या वर्सां आसता म्हणलें न्ही करेक्ट हे एक सगळो संवसार ह्या ट्रेनिंगांत आमकां काल जावन कळटा खाली बँकिंगाक मात्र यूज जावचें न्ही रायट हर एका फिल्डाक यूज जाता use तांच्या फॅमिली लायफाक यूज जावंक पुरो थोड्यो Exactly, संगती येस correct. येस तांकां सरप्रायज बँक ग्रो जाल्लें पळोवन पोर के बँगलोर चॅप्टराचें प्रोग्राम बूक रिलीजा म्हाका आपयलें थंय हांवें प्रेजेंटेशन केलें ते शॉक्ड ते म्हणटात इतलें बँक तो आमकां गुतूच ना आनी इट इज नंबर्स कोणी हें करूंक जायना बॅलन्स शीट अडे बँकिंग बॅलन्स शीट आमच्या वेबसायटीर आसा करेक्ट आमच्या बँकाची ग्रोथ हांवें राजकीयाचे आनी स्पीच दिल्ल्या बरें हांवें स्पीच दिवन खाली फटोवंक हांवें जायना करेक्ट बँक बॅलन्स शीट आसा करेक्ट आनी बॅलन्स शीट स्टॅच्युटरी ऑडिट जावन RBI ऑडिट मुशेरी जाता करेक्ट आतां बँक आमचें सोमान ना जाल्यार आमकां MCC बँकाक फाटल्या 2002 उपरांत एकच एक ब्रांच घालूंक लायसन्स मेळोनातलें आनी कितले ब्रांचेस जाले पोर म्हणजे 22 जालीं 22 ब्रांचेस आतां 4 ब्रांचां रनिंगार आसात 15 ATM जालीं करेक्ट MCC बँकांत कर्नाटकांत नंबर 1 बँक NRI फेसिलिटी आसचे आमचे बँक ते कॉपरेटिव्ह बँक कॉपरेटिव्ह बँकांत मोबायल बँकिंग आसा ATM आसात NRI फेसिलिटी आसा RTGS आसा आनी विदीन सो न्हू आमचे गूगल पे UPI पेमेंट्स आमच्या बँकांत जाता वाव हे पुरे की आमकां परवानगी मेळटा आमकां लायक सोसायटी बरी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कॉपरेटिव्ह सोसायटीन आमकां परमिशन दिवचें न्ही करेक्ट आमकां RBI आमकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिंग्स आमकां कॉपरेट डिपार्टमेंट आयल्यार बँकिंग 100% RBI अंडर आनी डेपॉझिटरांक कितें नॅशनल बँक अदर बँकांत DIGची इन्शुरन्स आसा पळय डेपॉझिट इन्शुरन्स आसा पळय ते आमच्या बँकांत आसा त्या देखून खंयचेय आमकां बँकिंग क्षेत्रांत एवरी आमचें ऑडिट आनी पुरो जाता RBI जाता तशें जाल्ल्यान डेपॉझिटरान आमच्या बँका भशेन काही कंत करची गरज ना MCC बँक आमचे बँक आमी म्हणटा आनी तुमी सांगल्या प्रमाणे हांगासरचे स्टाफ पुरो आमच्याच कम्युनिटीचे स्टाफ म्हूण सांगून नव्या कोणाकी काम सर्वोंक जाय जाल्यार तांकां कसले प्रोसिजर आसात MCC बँकांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशे आसात हाचे विशयान आमकां इल्ली माहिती दिल्यार बरी आसा MCC बँकांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बरी आसात एका टायमार MCC बँकाची आमचीच समुदायाची स्टाफ म्हणून आसली आनी मुखल्या दिसांनी आमच्याच समुदायाची स्टाफ आसा जे म्हळ्यार जायना कित्याक म्हळ्यार आज आमची भुरगीं एका कुटुंबांत एक ऑलां उणी जाल्यान जनरेशन उणें जालां आनी गल्फ कंट्री आसलीं गल्फ USA म्हूण युरोप कंट्रीक देंवतात आतां आमच्याच समुदायाची स्टाफ काण गेल्यार आमी बँक एक्सपेन्शन करचें स्टॉप करीचे पडात आसलेल्या बँकांत करीचे पडात आतां आमी इतले आमचे क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूशन पळयता लायक फादर मुलर्स पळयता सेंट अलोयशियस पळयता इंजिनियरींग कॉलेज पळयता आनी क्रिस्तांव आनी मस्त बिझनेसमॅन व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी स्टार्ट केल्या तांकां पळयता खाली आमच्या कम्युनिटीची स्टाफ आमकां आमी इम्पॉसिबल बँक रन करूंक जायना त्या देखून बँकांत डेव्हलप जाताना आमी सगळ्यांक सांगता कारण वचचें पडटा करेक्ट आनी आजकाल प्रोफेशनल स्टाफ लायक IT स्टाफ जावं दी अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक चार्टर्ड अकाउंटंट्स जावं दी CA हे प्रोफेशनल्स आमकां आमचेच मेळाचें म्हळ्यार इम्पॉसिबल जायना आनी त्या देखून आमी काल करता आतां आमी मेरीट बेजार कोण बरें परफॉर्मन्स करता आमी तांकां अपॉयंट करूंक स्टार्ट केलां आनी बँकांत ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा बट MCC बँकांक एप्लाय करतना आनी बँकांत काम करतना एक आमच्या क्रिस्तांव स्टाफ आनी आतांचे यंगस्टर्स आनी चिंतेचे काल्याक म्हळ्यार इजी टेकन फॉर ग्रांटेड कांय घेवन बँकाचे काली पॉलिसी आहा काली एडमिनिस्ट्रेटीव थिंग्स आसात काले सर्वीस रूल आसात ताका गमन दिवन त्या प्रकार तुज्या बँकांत परफॉर्मन्स केल्यार MCC बँकांत
बेस्ट एम्प्लॉयमेंट कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक 20,000 एबव सॅलरी दिता. परमनंट जाल्ल्या क्लॅरिकलांक 33,035 मुशेर क्लॅरिकलाक स्टाफांक परमनंट जाल्ल्या स्टाफांक मेळटा. ताच्या उपरांत फेसिलिटी पुरो बरी केली आमी. इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्स. आतां तूं स्टाफ बँकांत आमचें काम करता जाल्यार तुका तुज्या फॅमिलीक ईच मनशाक 5 lakhs मुशेर मेडिकल इन्शुरन्स. एव्हरी फॅमिली मेंबर ऑफ द स्टाफ. ईच मेंबर. आतां तूं एमसीसी बँकाक तूं तुज्या भुरग्यांक तुज्या न्हवऱ्याक ईच पर्सन्साक 5 lakhs इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्स. आनी बऱ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत एडमीट जावीत. तांणी इन्शुरन्स ते एप्लाय करून ते पयशे बांदून विदीन 15 days बँक रिएम्बर्स करता तांकां वाव. फुल्ल एमावंट. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त स्टाफांक बँकांत आमच्या ती एडमीट जाल्लीं मस्त खूश पावलीं आसात. अशें मागीर इयरली तांणी परफॉर्मन्स एप्रेज जाला वयर आमी बोनस एवरी इयर आमी दिता. आनी तांकां बँकांत बऱ्यो फेसिलिटी कितें म्हळ्यार हॉलिडे कॅज्युअल लीव 12 आसात. सीक लीव 20 आसात. प्रिविलेज लीव 30 आसात PL म्हणून. आनी अदर बेनिफिट्स मस्त आसात. त्या देखून MCC बँकांत बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसात. आनी कोडयाळांत इतली सॅलरी खंयच्याय बँकांत कॉपरेटीव सेक्टरांत हांव मेळना म्हूण सांगता. त्या देखून तरणाट्यांक अवकाश आसा. बट तांणी मायंड सेट करीचे परफॉर्मन्स आनी बिजनेस परफॉर्मन्स करीचे, टार्गेट अचीव करीचे आनी बी ऑनेस्ट जावन काम करीचे. आनी फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वीस रोल. कित्याक म्हळ्यार आमच्या HR डिपार्टमेंटांत कर्ली डायरेक्शन येतात ती पाळचे बरी जायचे. तांतू आमचें इन्फ्लुएन्स करचें, तांतू आमचें नेगेटीव उलोवचें. त्या देखून हें पुरा केल्यार प्रयोजन. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजे एक्सपिरियन्स रिक्रूट जाताना पुरा कंडिशन एग्री जातात. मागीर तांकां पुरो जावन इल्लें एक्सपिरियन्स जाल्यार तांकां एस्केप करचें, रिजन दिवचें, तशें पुरा मस्त आसा. त्या देखून आमी हाका आमी खंयचेय टॉलरेट आमी करना. कित्याक म्हळ्यार इन्स्टिट्यूशन म्हणटना तुका हांवें पार्शियलिटी केलें, तूं म्हज्या वळखीचें लिजा म्हूण तुका हांवें पार्शियलिटी केल्यार तें आनी एक स्टाफ फाल्यां कंट्रोल चुकता, आडळटा करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी तें हर एका क्षेत्रांत आमी पळयता. आमी खंयच्याय संस्थांत राजकीयांत तशें थोडे फावटी कंट्रोल करूंक जायना पार्शियलिटी केल्यार. त्या देखून आमी वेरी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन वेरी स्ट्रिक्ट आमचें आसा. बरें करतल्यांक कंडे सपोर्ट बरें एन्जॉय करतात आमची. कित्याक म्हळ्यार 4-5 वर्सां जालीं स्टाफ आतां मॅनेजर जाल्यात. रायट. कित्याक म्हळ्यार तांकां एक 50,000 म्हणजे सांबाळ मेळटा. आनी गांवांत आनी बँकींग क्षेत्रांत हांवें म्हणचें लायक तुका गोत्ता आसा कितले चॅलेंजीस फेस केल्यात म्हणून. तें आमच्या बँकांत तितले चॅलेंजीस ना. करेक्ट. म्हाका हांव थोड्या बँक ब्रांचेचे आमचे टर्नओवर पळयतना 9वी ब्रांच जाल्ली आतां पोर बैंदूर ब्रांच 7 म्हयन्यान 10 crore टर्नओवर. रायट. ब्रह्मावर ब्रांचांत नियरली 20 crore टर्नओवर 1.5 वर्सांनी. पोर बेळमण ब्रांच 1 वर्स जालें 12 crore टर्नओवर. तेंत पयलें एक 10 वर्सां पयलें आसली ब्रांच आतां ही 25 crore अर्थ आसात. करेक्ट. ते हांवें चिंतचें म्हळ्यार आमकां मस्त टार्गेट आसा म्हणून सांगतात. तांची टार्गेट फॉर्म कितलें केलें म्हळ्यार 0. करेक्ट. बँकान तें टार्गेट करूंक बेस्ट वे कालें म्हळ्यार आयिल्ल्या कस्टमरांक तुवें तुजो प्रॉडक्ट खंयचो सुटेबल आसा म्हण ताका आमी कन्विन्स केल्यार तुका खंयचो प्रॉडक्ट लागती जाता म्हण ताका आमी क्रॉस सेलिंग करून कन्विन्स करून पॉझिटिव्ह केल्यार 100%. आणि तुझो कस्टमरच तुका दुसऱ्या कस्टमराक हाडून दिता. इफ एट ऑल ही इज सॅटिस्फाईड. येस. आनी तुमी कस्टमरा कडेन नेगेटीव उलयल्यार बँका विशयन, मॅनेजमेंटा विशयन, तुवें करच्या कामा विशयन लेझिनेस, नेगेटिवनेस दवरल्यार तुंतून आसा थंय. करेक्ट. त्या देखून काम करचो जागो म्हाका ब्रेड एंड बटर दिता. हांव आज सॅटिस्फाय आसा जाल्यार बँकांत काम केल्ल्यान मेळचें सांबाळांत आसा. त्या देखून तें चिंतून आमी काम करचें. हांवें खाली MCC बँकाचे एम्प्लॉईज म्हणजे जनरल खंयचेय हें कॉन्सेप्ट मतीन दवरिचें. त्या देखून MCC बँकांत ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसात. समुदाय चिंत फर्स्ट प्रायोरिटी दिवची. आमकां तें जायनासल्यार आमी अदर कम्युनिटीचें आतां एप्लाय करचें जाल्यार तुमी केन्ना कॉल फॉर करता तर कशें एप्लाय करिये आमच्या युथान? दोन रीत आसात. एक कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणून तांणी डायरेक्ट तांची CV आमकां आमच्या HR डिपार्टमेंटाक दिल्यार आमी ते आउटसोर्सिंग एजन्सी म्हणून इंटरव्यू करून तांकां ती अपॉयंट करतात. मागीर तांकां फर्स्ट रावंड टू 3 रावंड इंटरव्यू आसा. ती क्वॉलिफाय जाल्यार तांकां आमी विदाउट इन्फ्लुएन्स मेरिटार आमी
तांकां अपॉयंट करता हांव त्या देखून आमच्या बँकाच्या वेबसायटी गेल्यार HR डिपार्टमेंटाक वसाचे मेली करियेत या तांणी आमच्या हेड ऑफिसाक गेल्यार पर्सनल वचून तांणी HR डिपार्टमेंटाची CV दिवयेत आमी तांकां रिक्रूट करता परमनंट कॉल फॉर जावचे ते आमी पेपरार कॉल फॉर करता कित्याक म्हळ्यार ताका प्रोसिजर आसात रिजर्व बँकाचें गव्हर्मेंटाचें परमिशन जायचें ताचे उपरांत रिक्रुटमेंट कमिटी म्हणून फॉर्म करतात एक्झाम्स बरोवंक आसतात. एग्जाम बरोवंक आसा आनी गव्हर्मेंटाचो एक रिप्रेझेंटेटीव त्या कमिटींत आसता फर्स्ट एप्लाय करूंक आमी कॉल फॉर करता एक 10 दीस दिवन एप्लाय केल्या उपरांत ताच्या उपरांत तांचो स्क्रुटिनींग करता एलिजिबल इनएलिजिबल लिस्ट करता एलिजिबलांक आमी एग्जामाक तांकां आमी कॉल फॉर इन रायटींग एग्जाम आसता एग्जाम जाल्या उपरांत तातूंत टॉप 1:5 लेखान आतां 10 जाण एप्लाय केला जाल्यार रिक्रुटमेंट आसा जाल्यार 1:5 म्हणटना 50 टॉपर्सांक आमी इंटरव्यूक आपयता आनी तांतल्या 10 जाणांक आमी सिलेक्ट सिलेक्ट करता. हे परमनंटाक. हें परमनंटाक ओके. तांकां एक फावटी परमनंट जाल्या कुठले मागीर तांकां एक वर्स प्रोबेशनरी स्टाफ म्हणून आमी कान घेता प्रोबेशनरी तांणी कन्फर्म जाल्या पण तांकां मागीर पुरो फेसिलिटी बँकान तांकां मेळटात. येस एखाद्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आतां जॉईन जावन म्हळ्यार मोदें खंय जॉईन जालो जाल्यार ताका परमनंट जावन कन्वर्ट जावची चान्सेस आसात की कॉन्ट्रॅक्ट बेज अपॉयंट जालो म्हणटना ताका 11 मंथाक आमी अपॉयंट करता अपॉयंट केल्या उपरांत इन बिटवीन कॉल फॉर जाय जाल्यार तांणी थंय एप्लाय करियेत एप्लाय करियेत. केदाळाय आमच्या बँकांत एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईसान परमनंट आमचे रायट्स म्हणून तांणी एप्लाय केल्यार ते तशे इतले इजी पास जायनात त्या देखून तांणी काय करचें मॅनेजमेंटाचें आमी एप्लाय परमिशन काण घेवचें परमिशन करून तांणी एप्लाय करियेत तांणी थँक्यू तांणी एप्लाय केल्या मागीर एग्जाम जावन मागीर इंटरव्यू जावन आमी मागीर तातूंत टॉपर्सांक मेरीट बेजार तांकां आमी सिलेक्ट करता तशें म्हूण सांगल्यात आतां स्टाफ जाय जाल्यार कोणाचे इन्फ्लुएन्स काणून येवन तुवें स्टाफ जावंक काही ना आनी प्युअरली मेरीट तुजे कडेन कितली कॅपॅसिटी आहा आनी कितल्यान तूं परफॉर्मन्स करताय कितल्यान तूं पॉलिसींत तूं कॉम्प्रोमायज करतना तुवें एम्प्लॉईसाचे काले लिमिट्स तें फॉलो करताय तुका फस्ट रेड कार्पेट दिवन आमी स्वागत करता आनी तुमी रिक्रुटमेंटाच्या वेळार तुमी म्हाका कोणी कॉल करिजत म्हणना कित्याक कोत्ताय इंटरव्यू ती बँकाची रीत आसा आमचे डायरेक्टर्स तातूंत इनवॉल्व जायनात फस्ट इंटरव्यू करचें ते एक आउटसोर्सिंग टीम केला आमी ते इंटरव्यू जाल्या उपरांत मात्र सेकंड या थर्ड राउंडार मात्र म्हजे कडच्यान येवचें आमी तांतल्या भितरल्यांक मात हांवें सिलेक्ट करियेत या सिलेक्ट करनासर रावयेत स्टार्टींग फस्ट ग्राउंडाक हांव थंय आसूंक इन्वॉल्व जायना आनी रिक्रुटमेंट ती परमनंट रिक्रुटमेंट कमिटी तशेंच त्या कमिटींत हांव आसता एक दोग ते हांव आसता गव्हर्मेंटाचो रिप्रेझेंटेटीव आसता मागीर दोग ते एक्सपर्ट आसतात तशें तेंय हातूंत मेरिटार चलता त्या देखून कोण मेरीट कोण प्रोफेशनलिझम कोण सिरियस आसता तांकां बरें काम मेळटा आनी बरें फ्युचर आसा बरें चिंतल्यार गांवांतूच रावचें म्हूण चिंतल्यार बेस्ट करंट बँकिंग प्रमाणे तुम्ही सांगले म्हाका डिफरंट प्रॉडक्ट्स आसात आतां खाली FD सेव्हिंग्स RD मात्र न्ही पूण बँकिंगाचे मस्त प्रॉडक्ट्स आसात आमच्या MCC बँकांत आमच्या कस्टमरांक कसली पुरो फॅसिलिटी आसा ताचे विशयान म्हाका इल्लेशें ब्रीफली सांगल्यार बरें आसलें MCC बँकांत ऑलमोस्ट अदर बँक नॅशनल बँक प्रायवेट सेक्टर बँक आसले पुरो फेसिलिटी आसात SBI अकाउंट आसात डेपॉझिट करूंक आसात पिग्मी स्कीम आसा मागीर लॉकर फेसिलिटी आसा इन्व्हेस्टमेंट्साक इन्व्हेस्टमेंट्साक आमची काय म्हणटात स्किम्स RD स्किम्स आसात मंथली इन्व्हेस्टमेंट डेली इन्व्हेस्टमेंट स्कीम आसात मागीर लोन्साक वचोंक गेल्यार ज्युवेल लोन्स आसात मागीर एज्युकेशन ओवरसीज एज्युकेशन लोन आसात मागीर हावजींग लोन बिजनेस लोन डिफरंट कस्टमरांक कालें फेसिलिटी अदर बँकांत मेळटा ती फेसिलिटी आमच्या बँकांत आसा NRI फेसिलिटी आसा आमच्या समुदायाच्यांनी NRI आतां आमचे बँक आसल्यान NRI फंड्स आमकां मस्त येवंक स्टार्ट जाल्यात NRI कस्टमराचें वॉल्युमी आमकां मस्त सोडलां तशें म्हणटना आनी नवें हांवें दोन चिंतप हांवें चिंतलां आमच्या आडळत्या मंडळीन एज्युकेशन लोन्स म्हणटना शिकतल्यांक दुबळ्या भुरग्यांक एज्युकेशन लोन आजकाल मस्त मायकल डिसोजाच्या एज्युकेर स्किमा मारिपाती मेळटा गव्हर्मेंटांनी मेळटा हें पुरो मेळचें 60% एबव आसल्यां तर 60% बिलो जाल्ल्यांक खंय स्कोप ना ती दुबळी आसूंक पुरो मार्क्स उणे आसल्यार 60% दुबळी बिलो आसली दुबळी तांकां डॉक्टर जावंक ना इंजिनियर जावंक ना हे अलायड कोर्स पुरो मस्त आसात त्या कोर्साक काम 100% 15,000 to 25,000 सॅलरीचें काम 100% मेळटा
आता त्या दुकान हांवें चिंतलां 60% बिलो आसलेल्यांची गत कालें. त्या दुकान ते एक आमच्या हांवें चिंतून एक कॉन्सेप्ट म्हज्या आडळीत मंडळींत घालून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिटिंगार आमी मुखल्या वर्सांनी 2 लाख मुशेर एज्युकेशन लोन आमी आमच्या बँकांत दिता, एलायड कोर्साक दिता. खंयचे कोर्साचे आमच्या मायकल डिसोजा आनी अदर CODP अशा अदर संस्थांत मेळनात पळय दुबळ्या भुरग्यांक आमी दिता, गांवांत आशिल्ल्यांक. आनी कट ऑफ तांणी गांवचें एज्युकेशन मात ओवरसीज न्ही 2 लाख दिता. आनी तशेंच स्टार्टअपाक लोन बिझनेसमॅनाक, कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमच्यो IT इंडस्ट्रीची परिस्थिती आयल्या उपरांत कालें जायत म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे पुरा इंजिनियर्स पुरा 1 लाख 2 लाख पुरा इन्कम करून मेळ्ळे नासले. तांणी कालें करचें सर्वायव जायचें जाल्यार कालें स्टार्टअप बिझनेस तांणी करिचें पडटा गांवांत. त्या देखून स्टार्टअपाक आजकाल नॅशनल बँक मस्तो दिता. इंटरेस्ट रेट तितलेच चड आसता. पळय चड न्ही, तांची स्कीम तांचो सबसिडी बरो मस्त आसात. कित्याक म्हळ्यार हांव तें परत स्टडी करना आसा. त्या देखून यस खातीर एक बँकांत एक डिपार्टमेंट हांव फॉर्म करचें म्हजें चिंताप आसा. त्या देखून मायकल डिसोजानी अशें ताचेर हांवें डिस्कस केलां. आमी सांगाता मेळून करया म्हूण सांगलां. त्या देखून स्टार्टअपाक बिझनेसमॅनाक एक कटअप म्हळ्यार 10 लाख नॅशनल बँक दिता. ताचे एक उणें आमकां तितलें दिवंक जायना आमच्या बँकाक. आनी वर्सान मॅक्झिमम कितले जाणांक दिवयेत म्हूण एक 10 की 25 जाणांक. म्हळ्यार आमी एकत्त बडी दिवन करचें की ते फस्ट एक 5 की 10 जाणां दिवन ते रिव्यू करन मागीर प्रत्येक 20 जाणांक दिवचें. तशेंच एज्युकेशन लोन 2 लाख मुशेर उण्या वाडीर दिवन आमी तांकांय एनकरेज करचें दुबळ्या भुरग्यांक बिलो आसले. कित्याक म्हळ्यार हांव 95% काडलो मनीस न्ही, हांव 60 कितले 45-50% काडलो मनीस. त्या देखून म्हाका ती खंत आसा. त्या देखून एका लेवलाच्या मनशांक एक क्षेत्राच्या मनशांक रेकग्नायज करचें आनी स्ट्रेंथन करचें काम आमचें तावन जाय जें म्हणली आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्साचें चिंताप आसा आनी म्हजें चिंताप आसा. हाका थोडे हांव आमच्या DSCच्या वडिलां कडेन, आमच्या बऱ्या मनशा कडेन आनी कोण समुदायाचे बरें आशेवंचे आसात, नाश करचे आशेवंचे न्ही, बरें करचे आशेवंचे आसात पळय तांच्या खातीर हांव काम करत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत लिडरशीप काण घेतना तो लिडर सगळो समुदाय पब्लिका बरें जायचें चिंता. लिडरशीप काण घेतली लिडराक येतना कोणी आसना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें एग्जाम्पल ताका हांव बट हांव सक्सेस जालां. कसले डिफिकल्टी आयल्यार कित्याक म्हळ्यार तें म्हाका एक देवान एक टॅलंट दिलां, घट्ट धैर्य दिलां, एक समाधान दिलां आनी बरें आयकोनचें पेशन्स दिलां आनी आयिल्ल्या प्रॉब्लेमाक तावन सोल्युशन काण घेवंक दिलां. त्या देखून हांवें सांगचें सकटें कितल्यांत समुदायांत लिडरशीप कोण काण घेतात तांकां लिडर्सांक कश्ट येतना समुदायान एक तांच्या सांगता घट्ट समुदायाच्या लायक लिडर्सान तांचे सांगता रावचे प्रयत्न करीत. तशेंच आमच्या स्टुडंटांक कित्याक आतां MBA आनी प्रकार स्टुडंटांक इंटर्नशीप म्हणून आसता, तांणी प्रोजेक्ट म्हणून करूंक आसता. तल्यांक MCC बँकांत अवकाश आसात गी इंटर्नशीप? इंटर्नशीप करूंक अवकाश आसा. म्हजें कालें कॉन्सेप्ट हांव बँकाचो चेअरमॅन जाल्या उपरांत म्हजें एक कॉन्सेप्ट कालें म्हळ्यार प्रायमरी बेनिफीट म्हज्या कस्टमरांक वचपाचें. करेक्ट. हर एक क्षेत्रांत हांवें प्रायमरी बेनिफीट आमच्या कस्टमर आसाचे. हांवें रिक्रूट करतना फस्ट MCC बँका तुज्या कुटुंबाची कोणी कस्टमर आहात की फस्ट विचारचें. इंटर्नशीप करतना सुरूक फोन मस्त पूर आयिल्ल्यांक इंटर्नशीप दितली आमच्या बँकान. इंटर्नशीप दिल्ल्या भुरग्यांक आमच्या बँकान कस्टमर आसनात. भुरगीं जावं दी, भुरग्यांचे पेरंट्सां जावं दी, कोणी आसनात. ताका आमी एक नवी पॉलिसी केली. म्हळ्यार काल एका ब्रांचान 1 लाख इंटर्नशीप केली. आमची अशी 16 ब्रांच आतां 21 जाल्यात. एट अ टायम 21 जाणां पुराय नॅशनल बँकांत इंटर्नशीप दिनात. करेक्ट. आमचे लोक पळय समुदायाचो नॅशनल बँकांत व्हडले व्हडले इन्वेस्ट करतात पळय थंय तांच्या भुरग्यांक दिनात. इंटर्नशीप मेळना. ताका आमी काल एक पॉलिसी केली. इंटर्नशीप आमच्या भुरग्यांक आमी दिता. बट एलिजिबिलिटी काल म्हळ्यार क्रायटेरिया तांची पेरंट्सां मदर एंड फादर ऑर ब्रदर एंड सिस्टर आमच्या बँकाची कस्टमर स्टुडंटाक जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते इनकम करना न्ही. आमी दिता. करेक्ट. आनी थोडी आमी अकावंट आतां करता. आतां अकावंट केल्ल्याक दिवंक जायना. एटलिस्ट रेगुलर अकावंट फाटल्या 1 इयर आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली आमी दिता. तशें केल्ल्यान आमकां एक आमच्या कस्टमरांक एटलिस्ट ना जाल्यार काय करता आमी इंटर्नशीप कोण फोन करता सगळें दिवचें. आमचे कस्टमर मेळना. त्या देखून तशें पुरो आमी केल्ल्यान आमचे कस्टमरांक पुरो बेनिफिट्स आमी इवन आमी आतां आमच्या बँकाक कोणी प्रोग्रामा एक्टिविटी करतना आमी स्पॉन्सर्स दिता न्हय
कार्मेल कॅफे स्पॉन्सर तुम्ही दिला दिला वय कर्मेल किरण आमच्या बँकाचे कस्टमर Correct. आणि आमचे इन्फिनिटी पुण्यक्षेत्री आमच्या बँकाचे कस्टमर Correct. आमच्या बँकाच्या कस्टमरांक आम्ही जाऊन दी इंडिव्हिज्युअल जाऊन दी संस्थ्याक एनी टायम वर्सांत एक पटी काल एक्टिविटीसीक आमी दिता इंडिव्हिज्युअल म्हणटाना इंडिव्हिज्युअल पालेसकांनी पिड्यान पडली तांकां खर्चाक पयशे ना तांकांय आमी हेल्प करता करेक्ट त्या देखून बँक फुल्ली पावजे कोणाक म्हळ्यार बँका खातीर कोण रात दीस वावुरतात आनी ह्या बँकाच्या ग्रोथाक कोण कारण जातात आनी ह्या बँकाक घट्ट रावतात तांकां बेनिफीट त्याला तें काम आमी करत आसा आमकां देवान बरें राखलां येदोळी आनी बँक बरें करून परफॉर्म करन आसा त्या देखून आमी येदोळी मुशेर खंयची पॉलिसी एडॉप्ट केल्यात खंयची नवी नवी आमी रिती वापरल्यात फुल्ली बेनिफीट बँकांक जाला हांवें म्हाकाच इंडिव्हिज्युअल म्हाका बेनिफीट जाय जे करूं जाल्यार म्हाका कितलें एडवांटेज काण घेता आसली बट हांव तें करिना हांव केलें ना जाल्यार आनी बेस्ट चेअरमॅन म्हणटे आहले त्या देखून म्हाका बँक बेस्ट आसा म्हळ्यार पुरो तें म्हाकाच समाधान जाता कित्याक म्हळ्यार हांव तुवें सुरूक म्हाका विचारलें तुका ह्या बँकाचें कशें इंट्रस्ट आयिल्लें म्हणून त्या देखून मुस्त तेमतान हांव चिंतून नासलो त्या देखून देवान म्हाका एक अवकाश दिला हांव तें बरें करून सांबाळून व्हरता म्हजी जबाबदारी आनी बरें करतना मोदें सोडुणें जाता सोडुणें जाल्यार ताकाय सोल्युशन आसा तें बरें करून केल्यार आमी सक्सेस एक लायफान जाता आनी दुसऱ्यांक आमी एक मॉडल जाता म्हणून सांगूंक अशें येता करेक्ट सर निमाण तुमचेतून एक संदेश आमच्या लोकांक आमच्या विक्षकांक आमच्या विक्षकाकडे विनंती करची इतलीच MCC बँक आमचे बँक 113 वर्सां आनी पूर्व आमी 14 वर्सांक पाय तेंच्या वेळार MCC बँक सुमार वर्सां तावन चलोवन आयलां ह्या बँका खातीर मस्त जाणांनी हार्डवर्क केलां मेहनत काडल्या जावं दी आमच्या पयलींच्या आडळत्या मंडळच्यांनी सुरवेत तावन आमचो फावंडर PFX देवादीन PFX सल्डाणा ताच्या तावन आज मुशेरी सभा निर्देशक आनी सभा चेअरमॅनांनी सभा सिब्बंदींनी आनी अशें करता कस्टमरांनी कित्याक म्हळ्यार पयल्यांदा हांवनी आमची समुदाय ल्हान आसचें एक बँक आमच्या लोकांनी इंत म्हणचें MCC बँक बुडटा 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 म्हूण हें कितल्या वर्सां तावन आयकून आयिल्लें आज मुशेरी MCC बँकाच्या कोणायक डेपॉझिटरांक 1 रुपया ह्या बँकांत लॉस जावना त्या देखून हें तुमी खंयचें आयकनाकात बँकींग क्षेत्र कशें आसा म्हणजे बँकिंगाची बॅलन्स शीट मनशाचें हेल्थ बरें आसा म्हळ्यार मोठो आल्यार पावना ताच्या हेल्थ कशें पळय आमचो डॉक्टर आमी टेस्ट करन स्कॅन करन ते रिपोर्ट करन आमी रिपोर्ट ताचे वयर आमी पाती येता गी तशेंच MCC बँकींग क्षेत्र बँकाच्या बॅलन्स शीट बँक कितलें वर्सां जावन कंटिन्यू प्रॉफीट जावन आसा गी बँकेचें CAR कॅपिटल रिस्क वेट कशें आसा बँकाचें NPA प्रमाण कशें आसा हाचे वयर मात्र तुमी ध्यान दिया आनी इन्स्टिट्यूशन म्हणटना संस्थे म्हणटना मनीस म्हणटना चड उणें जावचें आसात त्या वेळार तुमी पॅनीक जायनाकात बँक संस्थे ते मुखार चलोवन आसा व्यक्ती येतात चलतात त्या देखून आमचे सगळ्यांचें चिंता जावं दी आमचो संस्थो आमचे बँक आमी हें मुखार सर वरिजे आनी आमच्या दुसऱ्या समुदायाक आमी एग्जाम्पल दिवचें की आमच्या समुदायाचे बँक म्हणून आमी एग्जाम्पल दिवचें तसलें आमी आमच्या जिवितांत आमी इनकॉर्पोरेट करया आनी दुसऱ्या बँकाक आमी एग्जाम्पल आमी दिवचें नाका आमच्या समुदायाच्यांनी त्या देखून आमी सक्कड ह्या बँकाच्या बेळवणीकेक आडळितात्मक आनी बँक ग्रोथ जावंक तुमी सक्कड कारण जाया आनी तुमचो एकल्यांचो पयसो कितें आसा जावं दी गांवांत आशिल्ल्यांचे बिझनेसमॅनाचे कोण गल्पांत आसात तुमच्या कुटुंबांत तांकां सगळो पयसो दवरिजे म्हूण सांगना एक 5 to 10% पयसो म्हणी आमच्या बँकांत दवरा आनी हाच्या मारिफात हें बँक ग्रोथ करूंक कारण जाया आनी हाचे जायिल्लें प्रॉफीट 4 जाणांक उपकार जावचें जावं दी हाच्या मारिफात मस्त एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावं दी कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे एम्प्लॉयमेंट ना म्हणटा एम्प्लॉयमेंट जाय जाल्यार तुमचो पयसो आमच्या बँकांत दवरचे बँक ग्रो करीचे हाचे मारिफात एम्प्लॉयमेंट क्रिएट आमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक दुसऱ्या बँकांत दोन त्या बँकाक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावंक आज नॉर्थाचे बरो स्टाफ आयल्यांत तुमी तांकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्ल्या बरी जाता त्या देखून आमचे बँक ग्रोथ करूंक तुमी कारण जाया आमचे समुदाय ग्रो जावन अशें येता आनी तुमकां सगळ्यांकी बरें मागता देव बरें करूं येस
कार्मेल किराणाका येवन कार्मेल कॅफेंत आमच्या सांगाता बसून आमच्या बँका विशयान कित्याक MCC बँक म्हणच्याक आमी आमचे बँक म्हणटा आमी क्रिएट केले आमच्या समुदायातावन आमच्या समुदाया बरें जावन दी म्हणून क्रिएट केल्लें बँक. जर आज ह्या पावंड्याक येवन पावलां जाल्यार ताच्या फाटल्यान साबारांचो वावर आसा, साबारांचें विजन आसा, तर तें मुखारसून व्हरची जबाबदारी म्हजेर आनी तुमचेर आसा. देखून आज अनिल बाब ह्या पूर्ण चॅनलाचेर आमी बसल्या हांगासर न्हू तुमकां इतलेंच मागता की मुखार तुमचे तावन ह्या बँकाक आनी चड वावर मेळोवन दी आनी तुमच्या जिणेंत तो देव आशिर्वाद घालून तुमची जिणी नंदन जावन दी म्हणून सर आमच्या वीक्षका तर्फे तुमकां मागता. येस, देव बरें कार्मेल कॅफे आयल्याक देव बरें करूं, खुशी जाली म्हणून पाती येता. थँक्यू, देव बरें. कित्याक म्हळ्यार कार्मेल किराणा द्वारी आनीक बँक बऱ्या पावंडा पावोवन दी आनी आमचे आयिल्ले कश्ट सगळे एक निवारण दी म्हणी हांव आशेता आनी तुमकां स्पेशल तुका देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू सर. थँक्यू, देव बरें. तर मोगाची वीक्षकांनो, आयच्या एपिसोडांत आमच्या MCC बँकाची एक माहिती तुमकां हाडोवचे प्रयत्न हांवें केला आनी मुखल्या दिसांनी आणखी थोडी बरी माहिती घेवन तुमच्या सांगात हांव वाचतली. तुमकां करूंक चिंतलेंत कितें बरें लागलें कॉमेंट्सांनी तिळसिया. एक वेळा कितें बरें लागोना जाल्यार तें मोगाच्या उतरांनी आमकां तिळसिया. आमच्या अनिल बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे नेगेटिविटी सोडया, पॉझिटिव्हिटी आमी आपणाया आनी आमचे समुदाय आमी सगळ्यांनी हाताक हात दिवन वावरून कशें बरी जावचें म्हणल्या विशयांत आमी आमचो वावर दिवया. तर मुखल्या हप्त्यांत आनी एक एपिसोड काडून तुमच्या सांगात हांव वाचतली आनी आयचो एपिसोड तुमच्या मुखार हाडूंक आमकां प्रायोजक जावन रावल्यात ग्रोजेट फास्टेस्ट डिलिव्हरी इन नम्माकुडला. तशेंच आमचे को स्पॉन्सर जावन आज आमकां सहकार दिवन आसात सेंट अँटनी केटरर्स मोडान काप. ह्या सर आमच्या स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तर परत येवच्या हप्त्यांत मेळच्या बरेग तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. पळोवन रावा कार्मेल कॅफे. थँक्यू.